भिवपाची गरज ना. सरकार तुमच्या दारी. सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमांक माझ्या बरोबर आसात आमचे फिशरीज मिनिस्टर बाब फिलिप नेरी रॉड्रिगीज, तुमचे कुंकळ्ळेचे आमदार बाब क्लाफासियो डायस, साऊथ गोयच्यो कलेक्टर बाय रुचिका कटियार, माझ्या बरोबर तुम्ही सगळे जाण सकयल आशिल्ले काउन्सिलर्स, सरपंच, पंच आणि ते झेडपीच, त्याच बरोबर विविध खात्याचे अधिकारी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पासून आम्ही म्हणटा की फील्ड फंक्शनीज पर्यंत वेगवेगळे IAS ऑफिसरूय आयज हजर आसात. या फ्रीडम फायटर्सच्या भूमीत कुंकळे गावात सगळ्यात पयली देव फातर्फेकरीण आणि कुंकळकर्णीक नमन करून हांव सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमांक म्हाका बरेच जाण विचारता सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आताच कित्याक काय म्हणून. बाब फिलिप नेरीन रायटली सांगलें. हांवें ताका सांगलें की हो कार्यक्रम 2014 माझ्या मतदारसंघात हांव आमदार आसतना हरवळ्या ह्या ग्रामपंचायतीत हांवें घेतलो. तेन्ना म्हाका खबर आसा लोकांचे प्रश्न कशा पद्दतीत सुटपाक शकता. सामान्यांतल्या सामान्य जनतेचे प्रश्न, जावं तो अपंग भाव, जावं ती आमची जाणटेली आवय, जावं एखाद्या आमच्या गावात असलेली विधवा बहीण, या लोकांचे प्रश्न कशा पद्दतीत सुटपाक शकता हांवें लागच्यान पळयल्या. आनी ताकाच लागून 19 मार्च 2019 ह्या दिसा हांवें मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. आनी खरें म्हणल्यार तेन्नाच ठरयल्लें की जाता तितके बेगीन आमी प्रशासन घेवन लोकांच्या दारान वचपाक जाय, सरकार घेवन लोकांच्या दारान वचपाक जाय. म्हाजो हर एक सरकारी अधिकारी लोकांचे प्रश्न हे कितें तरी विचारपाक जाय आनी ते सुटपाक जाय. बट ताज्या उपरांत ह्या सरकाराचेर वेगवेगळी संकटाय आयली. आमी इलेक्शनाक गेले, लोकसभा आसतली, विधानसभा आसतल्यो, ताज्या उपरांत तावते सायक्लोन आसतले, फ्लड आसतले आनी कोविडांतली महामारी आसतली. आमच्या मदीं आमचे बाब माजी आमदार बाब राजेनभाई नायक आसा, तांचेंय हांव स्वागत करता. सगळ्यांनी नेटान ताळयो मारून तांचेंय स्वागत करचें. हांव रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी वयर येवन बसचें. हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी व्यासपीठाचेर वयर येवन बसचें. हांव सांगतालो की ह्या सरकाराचेर विविध संकटां येत गेली, बट ह्या संकटाक खंयच न डगमगता, खंयसरूच न खंयच कमतरता प्रत्येक फावटीर, मागीर जावं ते तावते सायक्लोन आसूनी, जावं ते फ्लड आसूनी, जावं ते कोवीड आसूनी. कोविडाच्या काळात आमी ज्या वेळार जी मदत जाका दिवपाक जाय ती मदत आमी प्रत्येक फावटी दिल्ली आसा. हांव पळयता की मागीर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनीच न्ही तर प्रायवेट हॉस्पिटलांत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट दिवपी गोंय हें पयलें राज्य आशिल्लें. आमच्या शिवाय दुसऱ्या कोणीच दिवंक ना, एकमेव राज्य आशिल्लें. काही कारणास्तव काही जाणांचो मृत्यू जाला, हांव ना म्हणना, बट तांकांय बी 2 लाख रुपयाची एक्स ग्रेशिया अमावंट दिवपी गोंय हें पयलें राज्य आसा. ज्या कोणी अजूनही फॉर्म भरूंक ना तांच्यांनी ते फॉर्म भरचे. आतांच बाब क्लाफास सांगतालो कोविड रिलीफ पॅकेजी खातीरय फॉर्म भरचे. इतकेच न्ही, केंद्र सरकाराच्या वतीत अजूनय बी एडिशनली 50,000 रुपीज आमी त्यांच्या घरा कडेन पावोवपाचे आसात. हे सरकार तितके सेन्सिटीव आसा. फक्त पयशे दिवनूच आमी वगी रावूंक ना. आमी म्हटलें की 3,300 लोकांची कोविडात डेथ जाल्या जाल्यार तांच्या घरा कडेन, म्हणजे आमचो काउन्सिलर जो आमच्या गव्हर्मेंटात जॉब करता ते त्यांच्या घरा कडेन वचून प्रत्येकाची चौकशी करतली, प्रत्येकाचे कशा पद्दतीत सेटलमेंट करपाक शकता हें काम आमच्या सरकारात केलां. फ्लडाच्या वेळार हांवें पळयलें की जावं ते बार्देस तालुक्यांत, जावं ते दिवचल तालुक्यांत, जावं ते सत्तरी तालुक्यांत, जावं ते धारबांदोडा तालुक्यांत हांवें स्वता पळयलां. हांव सकाळी 6:30 वरांचेर फिल्डार आशिल्लो. लोकांचे घर पडटा आसतना लोकांक दुख्ख कितें हें म्हाका खबर आसा. आनी आमी सांगलें की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं आमी प्रत्येकाक रिलीफ दितले. ते दिसा जेन्ना हांव रिलीफाचो चेक वाटपाक गेलो तेन्ना एक जाणटेली आवय म्हाका सांगपाक लागली, दोतोर पयलेच फावटी म्हणपाक लागले तुज्या मार्फत आमकां हे 2 लाख रुपया सरकाराच्या मेळटा. ढळा रडली ती. हांव पळयता की असले सेन्सिटीव सरकार आसा की प्रत्येकाच्या बाबतीत प्रत्येकाचो विशय सुटावो जावचो हाज्या खातीर म्हाजें सरकार काम करता. आनी म्हणून सरकार तुमच्या दारी. आयज आमी पळयता की आझादी का अमृत महोत्सव आमी देशाची 75 वर्सां साजरी करता. गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जाली, गोवा एट रेट 60. आनी ह्याच वेळार नक्की हीच ती वेळ आसा. हांव जेन्ना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत भोंवत आसा आनी वाळपय पासून हांव जेन्ना वास्को पर्यंत भोंवता तेन्ना हांव पळयता, प्रत्येका कडेन उलयता.
अरे गोंय 60 वर्सां मुक्त जाल्या उपरांतूय बी आमचो मूळ गोंयकार ताज्या पर्यंत जर लायट पावना उदक पावना म्हाका दुखता. हांव मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना त्या पणजेत त्या खुर्चेचेर बसता आसात म्हाका त्या खुर्चीची मिरोवपाची ना. म्हज्या प्रत्येक गोंयांतलो गोंयकार जो आसा ताका प्रत्येक जी बेजीक गोष्ट जाय ती मेळपाक जाय म्हणून म्हाजें काम आसा. आनी तेकाच लागून आमी संकल्प सोडलो. फाटल्या 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी म्हटलें की गोंय स्वयंपूर्ण करपाक जाय. आनी गोंय स्वयंपूर्ण करता आसतना म्हज्या तकलेंतल्यान संकल्पना आसली विच इज एन 10 पॉयंट प्रोग्राम. हांव जेन्ना दशसुत्री कार्यक्रम जेन्ना म्हणटा तेन्ना त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत टॉयलेट फॉर ऑल, हावसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, ओके, त्याच्या उपरांत आमी म्हणटा की सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल, फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, किसान कार्ड सगळ्यां कडेन आसपाक जाय, हेल्थ कार्ड सगळ्यां कडेन आसपाक जाय. हे 10 पॉयंट जे आसा हे सगळ्यां कडेन आसपाक जाय म्हणून म्हाजो स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा हो पंचायतीन काम करता. अरे पयले फावटी गांवांतल्या पंचायतीन दर शेनवारा आमचो सरकारी अधिकारी जो बसलेलो आसता तो गटार आनी रस्ते करपा खातीर न्ही, तो लोकांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर. विचारात तुमचे पंच सरपंच फुडें बसल्या ताका. अरे दर शेनवारा आपल्या सुटयेचो दीस आसून ताका एडिशनल पगार मेळना. तो गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक, मागीर तो फिजिकल डिजाबल मनीस आसूं न्ही, अरे पयलेच फावटी फिजिकल डिजाबल मनशाक आमी प्रत्येक जी गोष्ट गरज आसा ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्या. कोणाक व्हीलचेअर दिला, कोणाक ब्लायंड आसलेल्याक लॅपटॉप दिला, कोणाक हियरिंग एड दिल्या. आनी म्हज्या सरकाराच्या वतीन प्रत्येकाची काळजी घेतलेली आसा. जेन्ना फिजिकल डिजाबेल्टाच्या इक्विपमेंट डिस्ट्रिब्यूट करपा खातीर गेलो तेन्ना एका भयणीत म्हाका सांगलें की दोतोर तूं म्हणून म्हाका ही व्हीलचेअर मेळ्ळी. फाटलीं 3 वर्सां आपूण घरांतल्यान भायर सरूंक शकूंक नासली. तुज्या सरकारा खातीर म्हाका व्हीलचेअर मेळ्ळी म्हणून आपूण आज व्हीलचेअरा वयल्यान निदान भायर तरी येवपाक शकता. हें आमच्या सरकाराचें धोतक आसा. हांव मुद्दामून सांगता, हांगासर जमिल्ल्या म्हज्या सगळ्या भयणींक आनी भावांक हांव इतकेंच सांगपाक आयलां की आज तुमी हांगासर मोठ्या आशेन आयल्या, तुमची निराशा जावची ना हाजी हमी हांव दितां. म्हाका खबर आसा म्हजें सरकार जात धर्म भेदभाव केन्नाच पळयना. कोण खंयच्या जातीचो, कोण खंयच्या धर्माचो हें आमी केन्ना पळोवंक ना. पण सरकारात काडलेली येवजण ही त्यांच्या पर्यंत पावपाक जाय म्हणून नो युअर स्कीम हाजें लॉन्चिंग आमी केलें. बाबा उलयता आसतना बाब क्लाफास सांगतालो 152 सरकारा कडेन योजना आसा. आमी आतां पर्यंत फक्त लाडली लक्ष्मी, गृह आधार आनी DSSY इतक्यांचेरूच उलयता. म्हाज्या म्हणण्यार स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, सेक्रेटरीज आसतले, तलाटीज आसतले, पंचायतीचे पंच आसतले, हे सगळ्यांनी नो युअर स्कीम या गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर चलात आनी पळयात की 152 स्किमी, ज्या स्किमीच्या मार्फत आमी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळ्यो स्किमीच्यो येवजण्यो दिवपाक शकता. आनी म्हाका खात्री आसा निश्चितच तुमी दितले म्हणून. आज हांगासर आमची 40 डिपार्टमेंटां आयल्या. हांव मुद्दामून हांगासर जमलेल्या म्हाज्या युवक आनी युवतींक मुद्दामून सांगतात की चलात त्या स्टार्टअप सेलाचेर, चलात त्या इंडस्ट्री डिपार्टमेंटात, की आमचे रुटीनली म्हणजे आमी पळयता की तो जाणटेलो हांगासर बशिल्लो त्याच्या पांयांक कितें लागला तो हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन वयतलो ना न्ही. हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या वतीन कोणी तरी दोळे तपासपाक आयला, कोणी तरी दात तपासपाक आयला, आमचो कार्डियोलॉजिस्ट आसा, आमचो गायनेकोलॉजिस्ट आसा, आमचो पिडियाट्रिशियन आसा, हेंच्यो सगळ्यांच्यो तपासण्यो तर जातल्योच जातल्यो. बट ताज्याय व्यतिरिक्त जो यूथ, जी युवती आपल्याक खंय तरी बिझनेस करपाक जाय, आपल्याक खंय तरी फुडें सरपाक जाय, माझे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटूय भितर स्टॉल घालून बसलेले आसा. माझो स्टार्टअप प्रमोशन सेल सुद्धा भितर स्टॉल घालून बसलेलो आसा. गोंय सरकारच्या वतीन जर आमी स्टार्टअप सेलाच्या अंतर्गत आपलो वेवसाय सुरू करता आसत जाल्यार गोवा सरकार 10 लाख रुपयाची सबसिडी दिता. ते हांव सांगता. त्या खातीर म्हजे IT केल्ले इंजिनियर आसतले, मेकॅनिकल आसतले, प्रोफेशनल्स आसतले, हांच्यांनी आपलो स्वताचो बिझनेस स्वताय सुरू करपाक जाय. त्याच बरोबर म्हाका चिंता आसा कोण तरी आधार कार्ड चेंज करपाक आयला, कोण तरी बर्थ सर्टिफिकेटी खातीर आयला, कोण तरी आपले इलेक्शन कार्ड चेंज करपाक आयला, कोण तरी आपलो इन्शुरन्स करपाक आयला. पयले फावटी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटराच्या उपरांत फ्री ऑफ कॉस्ट इन्शुरन्स करपाचें काम म्हजे डिपार्टमेंट करता. कटियारा खबर आसा की त्या भितर बसलेल्या कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटरात आमी तुमी एकूय पयसो फारीक करिनासतर अनऑर्गनायज्ड सेक्टरांतलो जे नरेगाच्या अंतर्गत जे रजिस्टर्ड आसा, कोण कोणाच्या घरात काम करता आसत जाल्यार ताका फ्री ऑफ कॉस्ट इन्शुरन्स दिवपाचें काम हें म्हजें सरकार करता. हांव तुमचे कडेन मागता तुमी जितके जाण हांगासर आयल्या एकट्याकूय निराश जावन वचपाची गरज ना. कदाचित हांव म्हणटा की 60% लोकांचे विशय आत्तां सुट्टले. जावं तो एग्रीकल्चराचें कार्ड मेळपाचें. हांव काल तर पयर तर सरप्रायज पयरचो कार्यक्रम पेडणे हांगासर आशिल्लो. हांव इतको सरप्रायज की पयर आमच्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटात दोगा जाणां लग्न करपाचें आशिल्लें.
तांच्यांनी लग्नाचे रजिस्ट्रेशन सुद्धा सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमांतल्यान केले आणि सर्टिफिकेट तांकां वांगडात दिली. दिस इज द अचिव्हमेंट ऑफ द माय गव्हर्नमेंट. म्हणजे सरकार तुमच्या दारी या कार्यक्रमांतल्यान लग्नय जावन गेले. हांव त्या खातीर तुमकां सांगता, दिस इज जोक न्ही, ही खरी गजाल आसा. कोरगांवांतल्या कार्यक्रमांक म्हाकाय मोठ्या उमेदीन तांकां दोगांयकूय सर्टिफिकेट दिता आसतना म्हाकाय खूब बरें दिसलें. आमचो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर तर आसाच, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, डायरेक्टर ऑफ सगळे आसा, नांव घेत तितके लोक हांगा हजर आसा. आनी तुमी जे काम कोणाक अजून पर्यंत कृषी कार्ड मेळोंक ना, कोणी आयज पर्यंत किसान क्रेडीट कार्ड करूंक ना. जो म्हाजो नुस्तेकार भाव आसतलो तेकाय किसान कार्ड मेळपाची गरज आसा. जो म्हाजो दूदकार भाव आसतलो तेकाय किसान कार्ड मेळपाची गरज आसा. तेकाय किसान क्रेडीट कार्ड मेळपाची गरज आसा. अरे ह्या सगळ्या कारणांच्या मार्फत आमी कितलेशेच फावटी कितलोसोच फायदो मेळोवन दिता, हाजी लोकांक चत्रायूय बी ना. हे फावटी आमी हांव सांगता मुद्दामून किसान क्रेडीट कार्ड पयले फावटी दूदकारांक 1,60,000 रुपया विदाउट इंट्रेस्ट आमी लोन मेळोवन दिल्ले आसा. तुमी मुद्दामून पळयात. त्या खातीर सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान म्हाका खबर आसा ज्या आशेन तुमी आयज ह्या कुंकळेंतल्या ह्या मंडपात तुमी जमल्यात, तुमचो हर एकट्याचो प्रश्न एड्रेस केलो वयतलो, हर एकट्याचो प्रश्न सुटावो जालो वयतलो. आमी विविध योजना, मागीर हर घर नल से जल आसतले, ओपन डेफिकेशन फ्री आसतले, आमी रिकॉर्डाचेर रिकॉर्ड ब्रेक हे प्रत्येक फावटी गोंय सरकारान केला आनी ताजें एप्रिसिएशनूय बी मोदी सरकारान घेतलेलें आसा. आनी ताकाच लागून आमी पयले फावटी पळयता जेन्ना हांवें दशसुत्री कार्यक्रम म्हटलो, त्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमी हर एक योजना ही लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले. आमी तुमी पयले फावटी पळयात की बऱ्याच जाणांच्या पोटान दुखपाक लागलें. हांवें जेन्ना 16,000 लिटर हांवें उदक फुकट दिता म्हणून सांगलें, एकटो सांगपाक लागलो कितें खबर आहा, हांव दिवपाचो आसलो म्हणलो. हांवें ताका सांगलें तुका काडलें म्हणून आमकां उदक दिवपाक मेळ्ळें, नाल्यार तेंय बी मेळचें नासलें. ही खरी गजाल आसा. अरे गेली कितलींशींच वर्सां बाबडो क्लाफास आतां उलयता उलयतना उलोवन गेलो. तो मातसो भिता, कोणाचेर केन्ना उलयना सहसा. तेणी खरें म्हणजे सांगोंक जाय आशिल्लें, तुमच्या सायडीक आशिल्लो गोवा फॉरवर्डाचो तोच मनीस, की कुंकळेंतलो सगळो जो विरोध करतालो प्रोजेक्टाक तोच मनीस फिलीप नेरी WRD मिनिस्टर जाल्या उपरांत ताजी कितलींशींच कामां जी आसा ही फुडें वचपाक लागली. म्हाका आत्तां म्हाजो पत्रकार इंटरव्यू घेतालो. म्हाका तेणें विचारलें की तुमी बऱ्याच जाणांक काडून कित्याक उडयल्या काय म्हणून. हांवें सांगलें जेंकां स्वार्थ आसले तांकां काडून उडयलें. देश प्रथम राज्य प्रथम ह्या धर्तीचेर म्हजें सरकार चलता आनी त्याच धर्तीचेर म्हाका लोक म्हजे पयलीं आसा, ह्याच धर्तीचेर हांव सरकार चलयता म्हणून काडून उडयलें. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हे लोकां खातीर काम करता आनी म्हणून म्हाका विश्वास आसा लोकांचेर, म्हाका विश्वास आसा कुंकळेंतल्या जनतेचेर. बाब क्लाफासात भिवोन वचपाची गरज ना. तेजी वेगवेगळी कामां जी आसा ही कितलींशींच कामां जाल्या. थोडीशीं कामां तो म्हाका उठ्ठा आसतना सांगतालो ते 24/7 केन्ना सुरू करता काय म्हणून. म्हणजे हांगा प्रोजेक्टाकूय बी आडोवपाचें राजकारण जें आसा हें म्हाका दिसता काही जाणांनी बंद करपाचें गरज आसा. राजकारण इलेक्शन लागतलें तेन्ना करुया. डेव्हलपमेंटा कडेन राजकारण करपाची गरज ना, हेल्था कडेन राजकारण करपाची गरज ना. आमकां लोकां खातीर काम करपाची गरज आसा. आमी लोकां खातीर काम करपाक आयल्या म्हणून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम घेवन आयल्या. ह्या विविध योजनेच्या मार्फत निश्चितच कुंकळेंतल्या ह्या मतदारसंघातल्या वेळी मतदारसंघातल्या थोड्यो पंचायती हांगासर आयल्या, तांचीय कामां निश्चितच रिजॉल्व जातली. म्हाका खात्री आसा की तुमी वेगवेगळ्यो ज्यो समस्या, काही जाणांनी तर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या प्रत्येक कावंटराचेर एकदां भोवून पळोवचें आनी खास करून पंच सरपंच ZP यांच्यांनी तर आमचो जो सिटीजन चार्टर आसा तो घेवन वाचून पळोवचो. कारण सरकारांतली खंयची स्कीम ही लाल फितांतल्या फायलींत उरची न्ही, ती लोकां पर्यंत पावची ह्या विचारांचो हांव आसा. आनी म्हणून आमचें सरकार तितकेच ट्रान्सपरंट आसा. म्हाका आत्तां तेणी प्रश्न आनी एक विचारलो की तुमी नोकऱ्यो केन्ना काडल्या त्यो कितल्यो भरतल्यो काय म्हणून. हांवें ताका सांगल्यो 7,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी एडवर्टायज जाल्या, भितरल्यो भरपाचो प्रोसेस सुरू जाला आनी नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत सगळ्यो नोकऱ्यो एडवर्टायज जातल्यो आनी सगळ्यो नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. कुंकळेचेरूय अन्याय जावचो ना हें हांव ठामपणे सांगता. ह्या ट्रान्सपरन्सी पद्दतीत जे आरोप करता तांच्यांनी दाखोवन दिवचे. जर नोकऱ्यांच्या बाबतींतूय आरोप करता आसत जाल्यार आमचें सरकार तितकें ट्रान्सपरंट आसा. तांच्यांनी आमकां दाखोवन दिवचें, तांकां शिक्षा करपा खातीर म्हजें सरकार फाटीं फुडें सरचें ना. अश्यो विविध गजाली आसतल्यो.
हय म्हाका खबर आसा लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता हांव ना म्हणना हेवी रेनफॉला खातीर खड्डेच मोठ्या प्रमाणात जाल्या दिगंबराच्या काळात दिगंबरा सेल्फी काडटाना फोटो आयला विचारात दिगंबराच्या सरकारात म्हणजे जेन्ना तिजोरी भरून वत्ताली हांव आयज मुद्दामून सांगता खरें म्हणजे उलोवचो नाशिल्लो कांयच पळय जाल्यार सकाळ म्हाका येता आसतना दिगंबर असो आडवो तिडवो जाला आनी फोटो मारता अरे ज्या पक्षा कडेन नेतृत्व ना केंद्रातूय नेतृत्व ना आणि राज्यातूय नेतृत्व ना ज्या पक्षात जेंकां येदे व्हडले केले तोच जर पक्ष सोडून वयता म्हणजे लुईजीन फेलोर हांगाल्यान सोडून थंय वचून कोणाक तरी जॉईन जाला दुसरोय वचपाच्या वाटेर आसा तिसरो आनी कितें तरी आसा थंयसर हेणे आमकां सांगपाची गरज ना बाब दिगंबर कामतीक विकास कितें आनी डेव्हलपमेंट कितें हेणी म्हाका सांगपाची गरज ना 1 नोव्हेंबर पर्यंत रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें हांव सांगता PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगलां 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्धा खड्डो आमकां दिसचो ना आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली हे हांव निश्चित रित्या सांगपाक सोदतां म्हाका खात्री आसा की आमी निश्चितच ज्या पद्दतीत आमचें सरकार हांव मुद्दामून याद करता माननीय मोदीजीत तुमचो सगळ्यांचो गौरव केलो तुमकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट केलें हांव आमकां म्हणना म्हाका सरकाराक म्हणना कारण 100% वॅक्सिनेशनचो डोस घेवपी पयलो तुमी सगळे जाण आसात आनी आमकां 30 ऑक्टोबर पर्यंत परत एकदा दोनूय डोस कंप्लीट करून गोंय हें पयलें राज्य डबल डोस वॅक्सिनेशनचें करपाचें आसा तुमी निश्चितच सगळे ताका सहकार्य करतले हाजी हांव अपेक्षाय बाळगितां राज्यांत म्हाका दिसता वातावरणाचे राज्यांत राजकारणाचें वारें व्हांवंक लागलां इलेक्शनाक आजुनूय दीस आसा इलेक्शन केन्ना तरी फेब्रुवारीत जातलें इक्यांदा उरलेले 3 म्हयने आमकां विविध राज्यांत वेगवेगळी डेव्हलपमेंटाची कामां करपाची आसा आनी ती डेव्हलपमेंटाची कामां करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणजे दुजाभाव करचो ना हांवें मुद्दामून म्हटलां बऱ्याच जाणांक दिसता सालसेत खंय तरी फाटी उरतली काय म्हणून ना सालसेतीतूय बी वेगवेगळी कामां जी आसा विकासाची ही त्याच गतीचेर फुडें वयतली कारण आमचें सरकार हे सर्वांगीण विकास करपा खातीर पूर्ण राज्याची डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळी कामां घेवन फुडें वयता हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयलां 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना मांडली स्वयंपूर्ण गोंय करपाची संकल्पना लोकांक दाखयली आनी तेच फुडें घेवन आमच्या वेगवेगळ्या पंचायतींतली गांव स्वयंपूर्ण जाता आसतना म्हाका दिसता विविध कार्यक्रम आमचे स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्या पर्यंत पावयता हांव तुमकां सांगपाक आयलां की ह्या प्रक्रियेत सहभागी जायात म्हाका खात्री आसा कोविडाच्या काळात आमकां दाखोवन दिलें आमचें गोंय राज्य भाजये खातीर आसतलें फळां खातीर आसतलें फुलां खातीर आसतलें चिकना खातीर आसतलें मटना खातीर आसतलें तांतयां खातीर आसतलें सगळे सायडीच्या राज्याचेर डिपेंड आशिल्लें बट आतां नव्यान सुरवात जाल्ली आसा स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या सकयल शेतकरी आसतलो नुस्तेकार आसतलो दूधकार आसतलो म्हाजे युवा मित्र आसतले हे कितलेशेच जाण ह्यो सगळ्यो गजाली हांगा करपाक सुरवात करपाक लागल्या ह्या गोंयांत जावपाक सुरवात करपाक लागल्या आमच्या कडेन शक्ती आसा आमच्या कडेन युक्ती आसा आमच्या कडेन ताकद आसा आमच्या कडेन सुपीक जमीन आसा हांव तुमकां उलो मारता स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर चड उशीर लागचो ना ही प्रक्रिया सुरू जाल्ली आसा आनी निश्चितच ह्या स्वयंपूर्ण गोंयच्या प्रक्रियेत आमी सगळे जाण सहभागी जावपाक जाय आमी ह्या दशसुत्री कार्यक्रम सगळ्यां वांगडा पावयता आसतना हांव उलो मारता की फुडल्या 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमी स्वयंपूर्ण करपाक आमी एक पावल मारला तुमीय एक पावल मारचें आनी निश्चितच ह्या प्रक्रियेत 2022 उपरांत सुद्धा ही प्रक्रिया चालू उरतली तुम्ही सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले इतकेच सांगता आनी माझी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं